रस्ना सर्गा संस्रासो एकाच सूत्रान ताच्या संसार जीत केलो आपल्या सारक्यान ताणे मनशाक रूपीत केलो देखून निजाय की पापोय तो सर्वांचो संतोषाची मेटा काढून खालते पोणी कुरपा जोडून सौम्या समोर येता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं तुमचे सोवे आसूं. जेजू ख्रिस्तातय म्हणजे मगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो ख्रिस्ता येण्याच्या काळाचो तिसरो आयतार आज आम्ही आचरण करता आद्वेंताचो तिसरो आयतार आणि हो आयतार गावदा ते संडे म्हणजे आनंदचो आयतार अशें म्हणून उलो मारतात कित्याक आयचे वाचपा आमकां आनंद भरीत जावंक उलो दिता प्रवेश गीत आमी गायलें संतोषाची मेटां काडून आमी आयल्या वय आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी संतोषाची मेटां काडूंक जाय संतोषान आमी जियोंक जाय कित्याक सोमी जेजू आमच्या संगी आसा आमच्या मोदें आसा तो इम्मॅन्युएल जाला आनी ह्या खातीर आमी संतोषान आसूंक जाय जर आमच्या जिवितांत संतोष ना जर आमच्या जिवितांत काळोख आसा बेजाराय आसा तर आमच्या मोदें आमच्या भितर तो इम्मॅन्युएल जाल्लो जेजू ना म्हणून अर्थ पूण आज वाचपा परत आमकां भरोसो दितात तो आमचे भितर रावचे खातीर तो ह्या संवसाराक देंवन आयला आनी तो येदोळूच आमचे भितर आसा आनी हाका लागून सर्व वेळार आमी खुशाल बरी जावंक जाय संतोष बरी जावंक जाय म्हणून सांग पावलो आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां उलो दिता आमच्या भितर आसलेल्या त्या जेजूचे हजारपण वळखून सदांच खुशाल बरीत जावन जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया ह्या मिसाच्या बलिदान फावत रितीन भेटोवचे खातीर आतां आमची पातकां वळखून घेवया सर्व आमी सांगता आमया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत होमचो अपराध होमचो भोवड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच आंकवार मेळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन. सोमिया काकृत को सोमिया काकृत को क्रिस्ता काकृत को क्रिस्ता काकृत कर सोमिया काकृत को सोमिया काकृत को. प्रार्थुया देवा आमच्या मुगाळ बापा आमी तुजी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्रिगून रावता येदो वर्तो सुडवंदार आमकां हाडटा तो आनंद बगूंक
आनी तसो जल्म सदां व्हडा संतोषान संभ्रमूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. तुझे उद्देशी सर्वेस्पोर संतोष बरीत जातलो. झेफानिया प्रवादीच्या ग्रंथांतले वचप. सियोनाच्या दुवे संतोषान बोब मार, इस्रायेला उल्हासान गितां गाय. जेरुसलेमाचे दुवे संतोष बरीत जा, सगळे तुझ्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेले परमण सरस्परान पयस केलां. तुझ्या दुस्मानाक ताणें फाटीं धांवडायल्यात. इस्रायेलाचो राय सरस्पूर तुजे मदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमे विशीं अशें म्हणटली, सियोना भिये नाका, तुजो हात घडोवंक दिनाका. सरस्पूर तुजो देव तुजे मदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो. तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. संतोष पावा, उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें गरज व्हरतो. संतोष पावा, उल्हास पावा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच व्हरतो. आपले देवच म्हजो तारो, ताका झर पातयेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सरस्पूर म्हजें बळ, तोच म्हज्या किर्तनाचें मूळ. वय तोच म्हजो सडवंदार. संतोष पावा, उल्हास करा. सर इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच व्हरतो. सोडोनेचे झरींतलो संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सरस्परा गितां गाया, ताचें नांव अर्सिया. सकड परसांग ताची विस्मितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून प्रगट करा. संतोष पावा, उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच व्हरतो. सरस्परा गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यान महत्कार्य. शेकान शेक प्रितुमाचेर ती कळीत करा, गाजया. सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच व्हरतो. संतोष पावा, उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच व्हरतो. बागयोन पावलो फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या सोवे सदांच कुशाळ रावात. नव्यान सांगता, कुशाळ रावात. तुमची दुलोबाय सगल्यांक दिश्टी पडूं दी. सोमी येवचो जालो. कसलेच हुस्के काडूं नाकात. सगळें तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कोलीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. आनी आमच्या गिन्याना परस व्हरती देवाची शांती तुमची मनां आनी काळजां जेजू क्रिस्ता सोवे राखतली. देवाचें उतर हें. देवाचो उडुपकार. उद्गार. हालेलुया, सर्वेस्पोराक जय. हालेलुया, सर्वेस्पोराक जय. हालेलुया, सर्वेस्पोराक जय जय. हालेलुया, सर्वेस्पोराक जय जय जय. सर्वेस्पोराचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटू ताणें म्हाका धाडला. हालेलुया, सर्वेस्पोराक
सर्वे स्पोराक जय हालेलुया सर्वे स्पोराक जय जय हालेलुया सर्वे स्पोराक जय 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 सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसू सान लुका पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या तोवळ लोकांच्या जम्यांनी जुवांव लागीं विचारलें तर आमी कितें करीत जाय म्हणून तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोलय तशेंच करूं थोडे सुंकागारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री आमी कितें करीत जाय म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रासडीत वसूल करिनाकात थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें आनी आमी कितें करीत जाय म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात कोणाचेरी फोट फिर्याद मांडिनाकात तुमकां कितली दिसपडती पोड मेळटा ती घेवन धदोशी जाया लोकांचो ओत्रेग आतां वाडून येतालो आनी जुवांवूच कांय क्रिस्त गाय म्हणून हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो ह्या पासत जुवांव सगळ्यांक सांगूंक लागलो हांव तुमकां स्नान दितां उदकान पूण म्हजे प्रास सत्यवंत एकलो येवचो आसा ताच्या वनांचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उच्यान पवित्र स्नान दितलो आपलें सूप ताणें हातान धरलां आनी तो आपली धानी आसुड्नो नितळ करतलो आपलो गोंव तुप्यांनी भरतलो आनी पूण पोल पालवना तसल्या उच्यांत घालन लासतलो असली हेर जायती शिकोवन दिवन जुवांव लोकांक स्वार्था प्रगट करतालो देवाची उतर हे वाकाणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हणच्या मगच्या भावनो आनी भयणीनो क्रिस्मसाक आनी 10 दीस मात्र उरले पूण आजकाल क्रिस्मसाक दीस आसल्यार क्रिस्मसाचें आचरण नातालां फेस्ताचें आचरण आद्वेंताचो आयतार आरंभ करतनाच सुरू जाता म्हळ्यार सूख जावचें ना मार्केटींत नखेत्रां कुसवार येदोळूच विकून गेल्यांत थंय हांगासर कॅरल्स कॉम्पिटिशन्स जावनूच आसात आनी फेस्ताची तयारी सगळ्यांनी जावनूच आसा जायते कडेन येदोळूच कुसवारी वांटून मुग्धाला कोणना वय नातालां फेस्त हर एकल्यांक संतोशाचें सगळ्यांक आनंदाचें हर एकल्यांक खुशाल बरीत करता आनी आज हांवें सांगलें संतोशाचो आयतार गावता ते संडे तर जो संतोश आज आमी ह्या मिसा वेळार आचरण करता तोच संतोश घे आमी कितें नातालां फेस्ताचें आचरण करता क्रिस्मसाचें आचरण करता आनी त्या आचरणाचो संतोश येदोळूच आरंभ जाला ते दोनी एकच घे क्रिस्मसाचो वा नातालांचो संतोश कितें आमी आचरण करता आजकाल तो भायलो आडंबर सगळ्यांनी रंगाचे दिवे बऱ्यो गोर्दनाचो गोटो नखेत्रां आनी जायते फावटी कमर्शियलाचें आचरणीं आसा जायते सेल जावन आसा
हे सगळे जायते कार्यक्रमां आनी हे सगळें केवल भायलें जर नीज अर्थ नातालांचो कितें आमी समजनात तर आनी ह्या खातीर आयची वाचपां नातालांचें फेस्त म्हळ्यार कितें आनी कसली तयारी आमी करूंक जाय आनी कशें हें फेस्त आमकां संतोश दिता न्हयच केवल नातालांच्या ह्या वेळार बगार सगळ्या जिवितांत आमकां संतोश दिता तें दाखोवन दिता. आयचे वाचपां क्रिस्ता येण्या विशयांत उलयतात. पयलें वाचप थंयसर जपानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप थंयसर तो लोकांक उलो दिता संतोश पावा उल्हासान भोब मारा कित्याक तुमी राखून आसलेलो तो मेस्साया येवनचार आसा आनी हांगासर जेजूचें तें पयलें येणें आनी तें जावन आसा आमी कितें आचरण करता जेजू मोरयेच्या उदरी जल्मालो तें पयलें येणें आनी ह्या येण्यांत देव पयले फावटी मनीस जाता आनी मनीस पयले फावटी देवाक तो देखूंक शकता आपणाच्या दोळ्यांनी आयकूंक शकता आपणाच्या कानांनी आपणाच्या हातांनी आपटूंक शकता आनी एक वर्तें घडीत कित्याक पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता देवाक कोणीच पळोवचें बरी ना आनी कोण पळयलो तो तक्षणच मरण पावतलो. आत्म्या रुपी आसलेलो देव आतां मनशा रुपी ह्या संवसाराक देंवोन येता आनी सोडवून परगट करचे खातीर साल्वासांव परगट करचे खातीर आनी जेजू ह्या संवसाराक येता आनी कितें हें मिसांव ताका बापान दिलेलें तें तो परगट करता आनी आपणाच्या मरणा मुखांतर आमची सोडवण करता ती सोडवणीची कृपा आमकां दिता आनी हें सगळें आयच्या पयल्या वाचपांत जेजूच्या पयल्या येण्या विशयांत परगट करता आसतना आनी हें खंडीत सगळ्या मनशा कुळाक आनी चड करून जुदेवांक कित्याक एका मेस्सायाक ते मुखार पळोवन आसले मेस्साय येतलो खंडीत तांच्या मतींत आसलें संवसाराची सुटका पूण हांगासर ताच्या वर्ती पातकांतली सोडवून दिवच्याक जेजू क्रिस्त येता आनी तो येदोळूच आयला पूण जपानियक तो येवचो आसा आनी अशें तो संतोश थंयसर परगट करता जेजूच्या पयल्या येण्याचो. आनी हांगासर दुसऱ्या वाचपांत सांत पाऊल फिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा उल्हास करा संतोष पावा खुशाल जाया कित्याक जेजूचें दुसरें येणें हांव हांगासर दुसरें येणें कित्याक संतोशाचें दुसरें येणें जेन्ना जेजू येता तेन्ना हर एकल्यांक तो सर्गींचें राज तो फावो करतलो हर एकल्यांक तो सोडवून दितलो. सर्व आमी ह्या कुडीच्या बांदपासांतली ह्या पातकाच्या त्या सांकलेंतली आमी सुटका जोडलेली पावतली आनी आमच्या जिविताचो शेवट तें अमर जिवीत तें सस्नीक जिवीत आपणावचें तसलें जातलें आनी त्या वेळार त्या जेजूच्या काळार आनी सांत पावलाच्या त्या वेळार सुरविल्ल्या क्रिस्तांवा मदें आज फाल्यां परत्यान जेजू येतलो आनी आमची सर्वांची सोडवण जातली आनी सर्व आमी देवाच्या महिमेंत वांटलेली जातल्या त्या देवाक रूप पळोवचे भाग आमकां मेळटले अशें तें कितें आमी म्हणटा सस्नीक जिवीत तें बेगीनच येतलें म्हणून तें राखून रावलेलें आनी हाचे खातीर सांत पाऊल म्हणटा संतोष पावा उल्हास करा कित्याक बेगीनच तुमी येवचो आसा आनी ह्या खातीर तुमी तयारी करी जाय हाका लागून तुमी मागणी करूंक जाय अत्रेगून रावूंक जाय ह्या संवसाराची राटावळ कितें सगळें सांडूंक जाय अशें तांकां तयार रावूंक सांगता कित्याक एक वर्त्या संतोशाचें घडीत घडच्यार आसा. वयमगेच्या भावांनो आनी भयणीनो सस्नीक जिवीत संतोशाची घडीत कित्याक त्या गांवांत थंयसर दूख ना बेजाराय ना त्या गांवांत कश्ट ना मरण ना आनी असलें जिवीत कोणाक नाका हर एकल्यांक जाय आमी हर एकल्यांक तें जिवीत मेळोवंक जाय म्हणून आमी अत्रेगून जियोंक जाय आनी हाका लागून खुशाल जाया संतोश जाया म्हणून सांत पाऊल सांगता. पूण आयच्या वांजेलांत जोन बाप्तिस्त आमकां दुसरेंच एक घडीत दिता वा दुसरेंच एक कारण दिता कित्याक आमी संतोश भरीत जावंक जाय. तो जेजूची वाट तयार करनासलेलो अरण्यांत बोमारचो एक ताळो जावन
आणि तो उदकाचे बावतिस्म दितलो, उदकांत स्नान दितलो आणि तांच्या पातकाक फाट करूंक आणि एक नवें जिवीत जिवंक तो तांकां आपोवणें दितलो आणि सादो लोक ताचे लागीं येतलो. थंयसर आमी पळयता सादो लोक आयिल्लो, शिपाई आयिल्ले, सुंकागार आयिल्ले आनी हर एकल्यांक तांकां तुमचें जिवीत कशें तुमी बदलूंक जाय, कशें तुमी त्या मेस्सायाक, त्या सोम्याच्या येण्याक तयार रावूंक जाय अशें तो तांकां शिकोवन दितलो. देवा थंय तुमचें जिवीत कशें तुमी परतोवंक जाय. पूण ह्या वेळार लोकां मदीं एक चिंता पायलें, कांय वस्तू काय मेस्साया, वस्तू कितें मेस्साया. आनी तेन्ना तांच्या मोतींतलो दुबाव तो नितळ करता आनी म्हणटा हांव न्ही, पूण म्हज्या उपरांत एकलो येता बलिश्ट आनी तो न्हयच केवल उदकान बगार तो दितलो स्नान पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान, पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान. मुगाच्या भावन आनी भयणीनो, हे आमी इल्लेशें चिंतूंक जाय. कित्याक तो म्हणटा पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. असो अर्थ कितें? असो अर्थ जर आमकां कळीत जालें तर थंयच जाता एका वर्त्या संतोशाचें कारण. आमी जाणा पोरण्या सोल्ल्यांत आदल्या कोरारांत थंयसर प्रवादी, प्रत्येक जावन जोएल प्रवादी आनी थंयसर एजेकिएल प्रवादी, जेरेमिया प्रवादी येवंकच्या पवित्र आत्म्या विशयांत उलयता. म्हणजे पवित्र आत्मो हर एकल्यांचेर येतलो, हर एकल्यांचेर देंवतलो आनी ती बदलावन हाडटलो. जोएल प्रवादी म्हणटा हर एकलीं संतोशान नासतलीं केन्ना पवित्र आत्मो देंवोन येतलो. आनी थंयसर एजेकिएल प्रवादी थंयसर म्हणटा थंयसर पवित्र आत्मो हर एकल्यांचेर देंवतलो. आनी जेरेमिया प्रवादी म्हणटा तुमचे भितरलें तें धारून काळीज हांव काडटलो आनी मांसाचें काळीज थंयसर घालतलो. म्हणजे तुमचें जिवीत भितरल्यानच बदलावन करचे खातीर, नवें करचे खातीर थंयसर पवित्र आत्मो. आतां पवित्र आत्मो म्हळ्यार कोण? पवित्र आत्मो म्हळ्यार देवाचो आत्मो, बापाचो आनी पुताचो तो मोग तुमचे भितर येतलो. आदल्या कोरारांत पोरण्या सोल्ल्यांत पवित्र आत्मा आसलो, देवाचो आत्मा आसलो, पूण तो आत्मो हर एकल्यांक मेळोंक नातलो. देव कोणाक विंचता तांकां दितलो, मुखेल्यांक जावंक पुरो, रायांक जावंक पुरो, आनी कसलें काम करूंक आसा त्या कामा खातीर सार्वत्रीक जावन सर्वांक तो मेळनातलो. आनी तो परमनंट न्ही, शाश्वीत न्ही. कित्याक खंयच्या कामाक तो दिला आनी त्या कामाक मात्र उपरांत तो थंयसर तो पवित्र आत्मो आसनातलो. हाका जायते दाखले आमी पोरण्या सोल्ल्यांत पळयता. पूण नव्या सोल्ल्यांत तशें न्ही. हर एकल्यांचेर तो पवित्र आत्मो येतलो, तो देवाचो आत्मो येतलो आनी येता आसतना ताची देणी हाडून येतलो, ताच्या फळांनी आमकां भरतलो. आनी अशें आमचें ह्या संवसाराचें जिवीत पातकाच्या सांकलीन रेबोडलेलें तांतले भायर येवंक हो पवित्र आत्मोच कुमो करतलो. जेजू जो आमच्या वांजेलांत थंयसर 14व्या 15व्या आनी 16व्या अवस्वरांत मजतदार आमकां कुमो करचो, स्वताचो आत्मो आनी सरसंगती कळीत करचो अशें म्हणून पवित्र आत्म्याक विवरायता. हांव तुमकां अनाथ करून वचना, बदकार हांव बापा सरशीन वचून तुमकां एका पवित्र आत्म्याक धाडटा आनी तो तुमकां चलोवन व्हरतलो. आनी जो बाप्तिस्त ह्या पवित्र आत्म्याच्या स्नाना विशयांत तो थंयसर आमकां तळशिता. आनी हो पवित्र आत्मो केन्ना आमचे भितर येता तेन्ना आमी संतोश बरी जावंक जाय, खुशाल बरी जावंक जाय. कित्याक आमी एकसुरीने बगार आमच्या संगता आमच्या बराबर चलूंक तो पवित्र आत्मो आसा. इम्मॅन्युएल, जेजू देव आमचे मदें आसा, इम्मॅन्युएल. आनी इम्मॅन्युएल घडीत केन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर येता तेन्ना तें घडटलें. आनी देव आमच्या भितर आमच्या भोवारी आनी आमचे खातीर जिवनचो तसलो जातलो. आनी एक व्हड सत तो प्रगट करता आनी म्हणटा आनी हें जावन आसा नीज कारण आमी कित्याक संतोश पावोंक जाय. वय मगच्या भावना आनी भयणीनो, नातालां फेस्त म्हळ्यार केवल नवी मुस्तायकी, नेकेत्रां, रंगरंगाचे दिवे आनी कितें कुसवार आनी कार्यक्रमां, कॅरल सिंगींग इतलेंच न्ही. हें भायलो संकेत, पूण भितरलो संतोश कितें म्हळ्यार जेजूच्या येण्या वरवीं, ताच्या जल्मा वरवीं हांगासर एक नवें संवसार रचीत जावचें काम, रचीत करचें काम देवान
आरंभ केला. जेजू तावन ते आरंभ जाता आनी उपरांत मुखार सोनू तो मरण पावून जेजू आपणाच्या बापा सरचेन पाटी वचून पवित्र आत्म्याक धाडटा आसतना पेंतेकोस्ता दिसा ताणें पवित्र आत्म्याक धाडून हर एकल्याचें रूप ते नवें करता आनी तें घडीत त्या घडिताची सुरवात वा निमाणी पंगत ह्या जेजूच्या जल्मातावन आरंभ जाता. आनी ह्या खातीर जोन बाबतीस्त म्हणटा आमी संतोश पावूंक जाय, उल्हास करूंक जाय. आनी कितें आमी आचरण क्रिस्मसाचें करता हाका मूळ कारण हेंच मुगाच्या भावन आनी भयणीनो. ता देखून केवल भायलें आचरण न्ही आसता, भितरलें म्हळ्यार तो पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा पवित्र स्नानांत, तो आमचे भितर आसा. ताका आमी वळखून ताच्या मार्गदर्शनाखाल ताच्या प्रेरणाखाल केन्ना आमी जिवंक परत्यान फुडें सरता तेन्ना क्रिस्मसाक अर्था बरी जाता. आनी सर्व आमच्या आचरणां कितें आसा तें अर्था बरी जाता. आनी चड करून आमच्या भितर तो संतोश निरंतर आसता, ससनाक आसता. वय आमचें जिवीत एकदम बेळशेल्लें तसलें आसा, कित्याक संतोश ना, बेजाराय आसा, काळोख, जायते समस्ये. पूण जर केन्ना आमी चिंताव आमचे भितर आमचे मदें तो पवित्र आत्मो आसा, तो आमकां राखता, तो आमच्या संगता चलता, आमकां प्रेरण दिता. त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या भितर आसलेल्याक आमी जागोवंक जाय आनी ताच्या विशयांत जागोवन आमी जोडूंक जाय आनी ताच्या आजारपणान जिवंक जाय. असली चिंतना केन्ना आमी ध्यान करता आनी हाचेर पातयेनी दवरता आनी त्या प्रमाणे जियेता तेन्ना मोतींतलो काळोख आनी जिवितांतलो ती बेजाराय, ती निराशा खंडीत पयस येतली. आनी तो इम्मॅन्युएल आमच्या मदें आमच्या भितर आसचो तो देव परत्यान आमकां संतोश दिवंक शकतलो. तर असलो संतोश ह्या फावटीचें नाताला फेस्त आमकां जोडून दिवन दी. आमकां जाय आसची तयाराय आत्मीक रितीन करूंक आमकां ही देवस्तुती कुमो करून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. त्रेक देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारयान सतमंतान देवाक सर्पदरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लासपुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्यावरून गर्भे संभावलो, अंकुवार मुळी येतावन जल्मालो, पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सरकार सोडलो, सर्पद्वेदरा देवा बापाच्या उजवाक बसला, थंय तांची मेल्ल्यांची जडती करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पळय सभेक भक्तांचो एकठार पातकांच्या बोगसाने कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी सगळ्या संवसारार बरोवसो दिवचें तसलें जिवीत जियोंक आनी जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवणे प्रमाणे आपणा हाताखाल आसल्या पुर्जेक चलोवंक आनी अशें हर एकल्याचें जिवीत संतोशाचें करूंक जायची कृपा प्रेरण तांकां लाबून दी म्हूण आमी मागया. सर राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी संवसारार उजवाड हाडचे तसली निर्णय घेवंक आनी कामां करूंक, योजना हातीन दवरूंक तांच्या मोतीक उजवाड मेळो आनी अशें काळोखाचें राज न्ही बगार उजवाडाचें राज तांच्या भोंवारी तांणी स्थापन करच्याक तांकां जाय आसची मोत आनी कृपा लाबून दी म्हूण आमी मागया. आज आमच्या कुटुंबांनी जायते बेजाराय आसा, जायतो काळोख आसा, जायते समस्या आसात. पूण ह्या समस्या मदें बेजाराय मदें आमचे भितर आमच्या कुटुंबांत आमच्या भोवारी तो इम्मॅन्युएल जेजू आसा आनी ताचो पवित्र आत्मो आसा आनी ताच्या मार्गदर्शनान खंडीत काळोख बेजाराय पयस करयेत आनी भरवेशाचें जिवीत जिवेत आनी असलो भरवसो असली पातयेनी हर एका कुटुंबांतय मेळच्याक जाय अशी कृपा आनी समजणी दी म्हणून आमी मागया. आमी मागया आमचे स्पसत जेन्ना आमी काळोखांत सस्पतना, काळोखांत आसतना, दुबावाक वळख जाता आसतना, बेजारायेंत बुडता आसतना, निराशा आमकां सगळ्यांनी वेडो घालनासता आसतना आमचे भितर आसलेलो तो जेजू, तो पवित्र आत्मो हाका वळखून घेवन ताचो आदार सोदून आनी ताचेर पातयेवन जिवंक आनी अशें आमचें जिवीत सदांच
आनंदाचे आनी संतोषाचे करच्याक गरजेची कृपा आमचेर वत म्हणून आमी मागया. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. देवाशी काळजान येता म्हाका ओपून दिता तुजे थंय संतोष भोगता मोगान हांव तुज्या रावता काळीज हे सौम्या म्हजें तुका तें भेटोवन दिलें कते ह्या साळका सारके जावं दी तें तुका सोबचे जावं दी तें तुका सोबचे. मुझ्या भाव भयणीनो मुझ्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर्धी मानून घेवं. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पितांव. तुज्या गणित पदवेन सोडवणेच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक वांटो दी. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापोन घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुज्या पुर्विलें योचन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं तीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूत आनी सर्गींच्या सर्व दळबारा संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नुव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मसमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाची माये संगाती, सांज जुजे तिचो भोवणीस कळपती, भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची अर्चना मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्या नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ
तुमचे सोवे आसूं तुमचे सुये आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकडूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकडूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप कातेले आमका शांती दी. आमका शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुम्ही म्हजे भितर तुमच्या म्हाका आफवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. Mozo rosna somia tuns mozo ada tuns moja kalsan somia sodans korbida jivita soundo tu sargin down devlo सस्निक जीव दिवच्या बापान तो धाडलो लो. तुजे लागी येता तो केदीस भुक्यो सोना. तुका सत्मंता तो केदीस तान्यो सोना. भिवकुरांक अशें सांगा, दीर्घेयात भियेव नाकात. आपलो तुमचो देव तुमची सोडवण करूंक येता. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हे आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्विदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचोन येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार